सीएमाकडे जवळ आम्ही 17 फाटी गेले. 17 फाटी सीएमाच्या घराकडे गेले आम्ही. सकाळी तके सकली घराकडे आणि रवींद्र भवन आसता हांगा प्रोमिनंट मडगांवचे लोक घेवन आम्ही तेज्या मराक वयताले. बाबा आमच्यार अन्याय जाल्लो, आमकां न्याय दी. शेवट ताणें म्हणपाक लागलो आपूण दिगंबर कामता सांगता, तो तुमगेलो मॅटर रिसॉल्व करतलो. मागीर बाब आमी दिगंबर कामता कडेन आयले. आतां 40 फाटी हांव तेजे कडेन आयलो आनी 3 वर्सां हांव येता तेजे कडेन की बाबा आमच्यार अन्याय जाल्लो. आमी म्हणटा कित्याक 792 मेंबर आमी, आमकां जस्टीस दी म्हणून. 792 मेंबराचेर अन्याय जाल्लो. तूं तांकां आपय आनी एक फेअर इलेक्शन कर आनी लोकांक सगळ्या संदी मेळून दी. नाजाल्यार ही प्रथा जातली. तूं पॉलिटिकल प्रेशर घेतलो, बाउन्सर हाडटालो आनी तुमी म्हजी टेक ओवर करताले. हे जावची न्हय म्हणून आज आमी दिगंबरा कडेन कितले रिक्वेस्ट केले पूण खंयच काय जायना. सगळे ऑथॉरिटी कडेन गेले, पुलीस जाले, कलेक्टर जाले, सीएम जालो, दिगंबर कामत जालो, खंयच काय जायना. शेवट आनी म्हाका कांय दिश्टी पडना. ताका लागून आज हांवें डिसायड केला हांव हंगर स्ट्रायका हांगा बसतलो. ह्या पर्यंत आमची मागणी जायना. आमगेली एकूच मागणी डिमांड आसा की फेअर इलेक्शन जावचो, सगळ्यांक न्याय मेळचो. 792 मेंबर आसा, तूं फेअर इलेक्शन कर आनी कोण जिखता वय पॅनल ताणें मजीच चलोवची. इलेक्शन कितल्या वर्सांनी जाता? वर्सां 5 वर्सान इलेक्शन जाता. आता कितली वर्सां जाली? आता 3 वर्सां ते फोर्सफुली चलयपाक लागला मजीद. ओके. आनी आमी सगळे आमी कोणा डिफरन्शिएट करूं ना. 792 मेंबर आसा पळय तातूंत मरे 450 मेंबर भायले आहा आनी 350 गोंयकार आहा. पण आमी सगळ्यांक घेवन चलपी. प्रॉब्लम ना आमकां. आमी सगळ्यांक घेवन चलता. पण आमी केन्ना डिफरन्शिएट करूं ना. फाल्यां तेंगे खंय हांगा मरण जाता तेंकां बी गोंयकाराक कितले रायट आहा तेंकां तितलो आमी तेंकां रायट दिला. मेन ऑथॉरिटी भितात कित्याक म्हणून एक गव्हर्मेंटाक एक पब्लिकाक तुमी पळोवन सांबाळून घेवपाक जाय की बाबा अशी हितून आमी घेना. हे तुमकां कळा की इलेक्शन जावना, हे फॉल्स आहा म्हणून. जाल्यार तुमगे ऑर्डर काडा न्ही. तुमकां भिरांत करतले. तुमकां वोट जाय जाल्यार तुमकां देव खंयच्यान तरी हाडून बसयतलो, ना जाल्यार फेल करतलो. तशी घेवन बसनाका. तुमी हे आल्यार आपूण येतलो, ना जाल्यार येवपाना. ती धारणा दवरपूच फेल.